कित्याक आमी जे लिबरेशन घेतलां दॅट इज फ्रॉम पोर्चुगीज रूल into Indian rule. So I have objection in calling other Indian citizens as migrant because that liberation gave us that choice to join the rest of India. तो मातसो एक पॉयंट हांव दवरूंक सोदतालो. आनी जशें भास्कर सरांनी म्हळें जे येता ते हांगा तांकां आमकांय गरज आसा म्हणून येता. दॅट इज फॉर शुअर. आमचें कन्स्ट्रक्शन चलता, आमच्या घरान कामां करता, आमचे ड्रायव्हर आसा ते आमी तांकां आपोवन हाडटा आनी तांकां काम दिता म्हणून ते येता. बेठेच हांगा येवन टायमपास करपाक येना ते. तशेंच तांणी म्हळें तशें गोंयच्या भायरूय लोक वता, इंडियाच्या भायर गोंयकार वता. सेकंड म्हळ्यार कास्ट आनी रिलिजनाचेर जो प्रॉब्लम जाला डेफिनेटली सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम आज तो जाला. आतां तुमी स्टार्टिंगाक जो म्हाका प्रश्न विचारलो हे मायग्रंटाचे आनी रिलिजनाचे दोनूय गोश्टी ज्यो आसा इट इज एक्चुली मेड बाय वोट बँक पॉलिटिक्स. तुम्ही जर नोटीस केलं जाल्यार दोनूय जे आसा इट इज वोट बँक पॉलिटिक्स आनी इट हॅज बीन इन द इंट्रस्ट ऑफ सक्सेसीव गव्हर्मेंट्स टू रेज दीज इश्यूज ऑफ रिलिजन टू सेग्रिगेट पीपल and create vote banks in migrant communities and keep them down and not let them come up to a level. So Surelan म्हणे ते खरेंच सारकें आसा. So it is definitely a political problem जो पॉलिटिक्सान क्रिएट केला आनी आम आदमी पार्टी जी आसा तांणी हे सगळे नॉर्मली जे युजुअल बिजनेस एज युजुअल म्हणटा तशें पॉलिटिक्स ते मोडून एक नवी एक आमकां दिशा दाखयला, एक नवो होप दिला. सो इट इज व्हेरी इन्स्पायरिंग टू द यूथ आनी आमी ते फुडें व्हरूंक सोदतले. जर कितें तुमकांय दिसता की सगळी वाट लागली ती राजकारण्याक लागून वाट लागल्या आनी आमी कोण जबाबदार ना ताजे खातीर? राजकारण्यान आपणाक वोट जाय म्हणून ते खंयच्याय लेवलाक वतले आनी गेल्या. गोंयांत ती सारकी स्थिती. प्रत्येक MLAन प्रत्येकाने आपली आपली वोट बँक केल्या. ते कोण मायग्रंट तांकां रेशन कार्ड हाडून दी हें दी तशें केल्ल्या. पण आनीक एक हांव सांगूंक सोदतां जें प्रोबेबली रियलायजेशन जावंक ना. हांव अंदमान, लक्षद्वीप, पांडिचेरी आनी ती सगळे मणिपूर आनी तेवटेन सगळे कडेन भोंवलां. ह्यो तेबी टेरिटरी तांकांय मायग्रंट्स म्हणून फुडें तांकां राग येता. जर कोणाक जर जॉब दिलो भायल्याक सगळे उठ्ठाले थंयसर. कितें केलें आनी कांय वेळार आमकां टॅक्निकल पर्सन जाय आशिल्लो. थंयसर हांव बी सर्टिफिकेट दितालो की हो हाचो शिकलेलो असलो मनीस हांगा ना, लोकली नॉट अवेलेबल. तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशना कडसून हें येतालें ओके फॉर 6 months म्हणून, नॉट मोर. इतलें स्ट्रिक्ट आसता, इतलें प्रोटेक्शनाक. तुमी कितें दितात प्रोटेक्शन गोंयकारांक तें सांगा म्हाका. वयल्यान गोंयकार म्हणजे तें कांय न्ही तो भायलो म्हणजे बरो. आमचो थंयसून पुण्यासून हांगासून आयला तो. व्हडलें ताचें क्वॉलिफिकेशन. चुकतात तुमची दृश्टी. तुमी तुमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी करून घेवंक जाय. म्हाका याद आसा जेन्ना BJP हे खेपच आयला तेन्ना पावरचेर एक कर्नाटकाचा व्हडलो टॉप मिनिस्टर आयिल्लो गोंयांत आनी ताणें सांगलें फुडलो मिनिस्टर आमचो म्हणून कन्नड. याद आसा? कोणाक याद जाता जाल्यार पळयात. दुसरें प्रॉस्टिट्यूट्स थंयसर काडून उडयल्यो एकदां. ती सगळ्यो बायणां हें करपाक लागलीं. कर्नाटकासून आयले प्रेशर. कितें तांचें हें करता तुमी? रिहॅबिलिटेशन तुमी काडटा म्हणजे कितें तांकां? आमी काडल्यो आमच्या हाका ते प्रॉस्टिट्यूशन आनी बी तर तांच्या प्रोटेक्शनाक. आनी फाल्यां जर ते अशेंच जर तांकां मायग्रंटांक तुमी जर दिले थव्याचे थवे तुमचो गोंय ब्लॉकेड करून उडयतले. लक्षांत दवरा. हांव सराक सर तुमी एडमिनिस्ट्रेशना भितर भरपूर काम असली गजाली आमची एडमिनिस्ट्रेशन गोंयाच्या थंय शक्य आहात आनी करतात आमी कितें काय आमी एक ते चलता हे म्हणून सोडून दिला सगळें? कितें जाता पळय आनी पळय न्ही हरी बाबान नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स बी पळय आसात न्ही तांकां एक स्पेशल स्टेटस आहा. तांच्यो कांय गजाली तांकां बाय रूल तांचे एथनीक हें सांबाळपा खातीर हरी बाबा खबर आसतलें बिंग अ व्हेरी टॉप ऑफिसर वन्स अपॉन अ टायम की तांच्यो एथनीक गजाली सांबाळपा खातीर दे आर नॉट अलाउइंग. इनफॅक्ट आमकां जर मणिपुराक जर वतलो जाल्यार आमकां वेगळे प्रकारची कितें तरी एक लायसन्स टायप बी लागता. इट्स नॉट ए पासपोर्ट बट समथींग डिफरंट लागता. गोंयाच्या संदर्भान जर म्हणटलो आमचे कडेन आमचे रिक्रुटमेंट रुल्स हे ते आसात ते आर व्हेरी मच इन प्लेस. तरी सुद्दां शिक्षणाच्या बाबतीन कांय बाबतीन अशी घडटा. शिक्षणाच्या म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल तूं जर टॅक्निकल पोस्टा खातीर जर मनीस जर सोदता, तूं जर इंजिनियरींग कॉलेजाक जर एक मनीस सोदता जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेजाक शिकोवपा खातीर तुका तितलें मनीसबळ आमकां मेळना.
तांणी करून जागेक वायट ऑफन उरतात. गोंय सरकार इज कन्सर्न अबाउट दीस, कारण हो विशयाचेर, पूण एट द सेम टायम कन्सर्न आसून भुरग्यांचो फुडार पेड्ड्या करूंक शकना म्हणून तुका वचूंक जाय फुडें. आतां मुद्दो असो आसा की एक गोंयकार भुरगो जर अवेलेबल आसा हू इज क्वॉलिफायड, इज गोंयकार, ताका कोंकणी कळटा, कोंकणी मातृभाशा ताची रिक्रुटमेंट रुल्सां जे म्हणिल्लें आहा, नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल, आनी एक दुसरो मनीस जर गोंय भायल्यान आयला तो ताजे परस मातसो जर क्वॉलिफायड जर आसा जाल्यार आमी ताका घेवप न्ही, आमी हक्क घेवप गोंयकाराक आनी ताका ते क्वॉलिफिकेशन पर्यंत पावोवप. पूण तें काम म्हगेलें म्हजें न्ही, म्हजें न्ही इन द सेन्स, म्हजें टू सम एक्सटेंट डिपेंड आय एम सिटींग ऑन अ पॅनल. पूण तातूंत जागृत तरणी पिढी जाय. हें घडटा ताजेर तरणी पिढी जर जागृत उरली जाल्यार तरणी पिढयेन हें त्या लावन धरचे पडटले. लावन धरचें पडटलें आनी लावन धरले बगर सो ह्यो गजाली सर रेग्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रक्रियेंतल्यान जावची ना, हांगा दबाव हाडचो पडटलो. डेफिनेटली नाही बाब, आमी सर सांगतातले एक गजाल लक्ष येता की जो पर्यंत दबाव हाडना तो पर्यंत तशी राजकीय इच्छाशक्ती तयार जायना. तुमकांय कितें दिसता राजकारणानूच घट्टण केलां? हय, आमी केलां ना, आमी जबाबदार न्ही, लोक जबाबदार न्ही. राजकारण शेवटी कोणा कडच्यान येता, लोकां कडच्यान निर्माण जाता न्ही. लोकूच निवडून दिता न्ही आमच्या लोकांक, जे सत्तेर पावतात त्यामुळे लोकूय ताका जबाबदार आसात. लोक निवडून दिता आसतना ताजें तत्व निश्ठा कांय पळयनात. हांव तुमकां सांगता, आमी आतां 80 पार केल्ले लोक, आमी भारत स्वतंत्र जाले नंतर जे एक राजकीय तत्वज्ञान हें तें प्रिंसिपल आयडियल्स आदर्श ह्यो गोश्टी हांकां महत्व दिताले. सोशलिस्ट पार्टी आनी कोण पार्टी, आज ही भाशा सगळी बंद जाल्या. आयडियल बिडियल कांय ना, प्रॅक्टिकल आनी स्पेशली वोट बँक. वोट जर आमकां मेळटले आमी राज्यां सुद्दां फोडपाक तयार आसात. वोट मेळटले आमकां आमी राज्य फोडया. हांव म्हणटा कितें अशें न्ही, हे जे कितें करूंक सोदतात आमी ते एक परमनेंट, ते तात्पुरतें न्ही, ताजे खातीर एक सारकी भुमिका, ताचेर एक ताजी एक फ्रेम सारकी थरिल्ली आसूं जाय. आमच्या अशें गोंयांत कांय ना. आनी आमकां जे राजकारणी मेळ्ळे, हांव तांकां म्हणना ते राजकारणी मेळ्ळे तांकां तत्वां बित्वां कोणाक लागनात. तत्वां बी कांय ना. तो फक्त सांगता की तांकां बरें दिसता तें आमी करतले. आमी आयकलां न्ही, लोकांक जाय तें आमी करतले म्हणून. लोकांक जाय तें करतले म्हणून जेन्ना राजकारणी येतात तेन्ना घट्टणच जावपाचें. लोकांकय तुमी शिकोवंक जाय. गोंयांत खंय चुकलां तर लोकांक बाबा हें सारकें न्ही, तुमी अशें करूंक जाय हें सांगपाची कापासतात एकट्याय लिडराक ना. आनी ताका लागून लोक ना तें दुखतलें बरें, हो दुखतलो बरें, कसलेच निर्णय घेवप. तुम्ही सांगाल तशें गोंय ल्हान, आनी गोंय ल्हान म्हणटकीर राजकारण्याक सुद्दां हाका सांबाळ, ताका सांबाळ, हो सेक्शन सांबाळ, तो सेक्शन सांबाळ, ही बॅलन्सिंग हांव राजकारणाच्या दृश्टींतल्यान विचार करून पळयता की तो चिंतता की बाबा हाका दुखयल्या इतली मतां गेली, ताका दुखयल्या तितली मतां गेली, ताजें राजकारण न्ही तें. सो जबाबदार कोण हाका? ते बरोबर. खंयच्याच विधानसभेच्या उमेदवाराक 100 मतां सुद्दां घालून उपयोग ना हांगा, कारण ते 40 मतांनी निवडून येतात आमच्या गोंयांत. आणि 20,000 मतदारसंघ आसता. सो त्या खातीर ते त्यांच्या दृश्टीन बरोबर. पूण मागीर जे नागेश बाब म्हणटा ते हांव एग्री जाता की राजकारणी म्हणून एकदां निवडून येतकीर पॉलिटिकल लिडर किंवा तो सत्ताधारी म्हणून ते 5 वर्सां आसतात. त्या 5 वर्सांनी तरी तुमी घट जाय आनी लोकांक कितें तरी शिकया की राज्याच्या बऱ्याचे आमचे हे. हांव एका पॉलिटिशियना कडेन उलयतालो, तांचो भंय हें आसता की तुमी लोकांक शिकोवपाक गेले न्ही की लोक आमकां बुद्ध शिकोवपाची भाशा उलयता. तांकां 5 वर्सां लागता परत लोकां कडेन वचपाक. तितल्या वेळा भितर तरी तुमी कितें तरी शिकया. आतां जर एक स्पश्ट बहुमत मेळ्ळा, 5 वर्सां मेळटा तुमकां, पक्षांतर जायना, आतां सरकार पडना किंवा इतली क्लियर मेजॉरिटी आसा, त्या 5 वर्सां भितर लोकांक व्यवस्थीत दाखोवन म्हणजे एक आदर्श उबो करूया अशें कित्याक करूं शकना म्हणजे राजकारणी. जेन्ना लोकांनी संदी दिल्ली आसता, आनी लोकांनी संदी कित्याक दिल्ली आसता की बरें करपा खातीरूच दिल्ली आसता संदी. तरी परत फाटीं वचून मागीर ते बारीक बारीक इश्यू घेवन हे केल्यार तो ही कम्युनिटी तुमी जात पात म्हणटाले तशें की ही केल्यार ही जात नाराज जातली, ते केल्यार ते नाराज जातले. हो भंय राजकारण्यांच्या मनान सदांच आसता आनी तातूंतल्यान ते भायर येना. हे दुर्दैव आमचें की सगळे, आय एग्री विथ यू की सगळे लिडर हेका कोण गोंय ल्हान आशिल्ल्यान तें चड जाता. हांव ह्या मुद्द्याचेर चड ल्हान आसा एक्चुअली. आनी एक हांव मानूंक सोदता की चड ल्हान सायज त्याच मुद्द्याचेर प्रॉब्लेम. 40च मतदारसंघ, ते सुद्दां खरें तर 4च मतदारसंघ आसपाचे, ते 40 केल्ले ल्हान ल्हान मतदारसंघ. की खंय तरी आनीक मातसो जर व्हडलो आकार जर आसलेलो आनी नंबर जर आसलेलो जाल्यार सुरेल कितें दिसता की तुका जेन्ना आतां जनरली आमी एंटायर पॉलिटिकल डिस्कोर्सा भितर रेग्युलर भाग जावन पडल्या, अशें ह्या हातूंत भितर 40 म्हळ्यार चड जालें अशें दिसता? नाका आशिल्ले 40 म्हणल्यार भरपूर जाले माथ्या वयल्यान गेले सामके. कित्याक हेका सांबाळ तेका सांबाळ हितूनच सरकार हांगा
तितली 5 वर्सां तितूनच काडटा की हो बाबा फुट्टलो तो बाबा फुट्टलो हातूनच. अरे तुमकां क्लियर कट मेजॉरिटी दिल्या की बाबा थोडी पॉलिसी डिसिजन्स आसा ती घेया. माध्यम प्रश्न, रिजनल प्लॅन आसा, मये मुक्ती करपाचें आसा, हे केन्ना करतले? मेजॉरिटी तुमचे कडेन आसा तेन्नाच करप न्ही. ना हें पळोवया तें पळोवया अशें पळोवया तशें पळोवया हेका सांबाळुया तेका सांबाळुया हितूनच आमी जर उरले जाल्यार ही पॉलिसी डिसिजन आसा ती कोणी घेवपाची? ही सरकारानूच घेवपा जाय. ही लोक घेवं शकना. लोकांनी सांगलें तुमकां, आंदोलनां जालीं आनी तितूंतल्यानूच तुमचें सरकार आयलां. पूण तरी आसतना ही जर डिसिजन्स तुमी इतलीं वर्सां पेंडींग दवरता, 2-2 वर्सां पेंडींग दवरता, कितें फायदो? आयडियली कितें दिसता कितले आमदार आसचे गोंयांत? सगळे सामके लोकांक सगळे कॅटर करून 40 जर नाकात जाल्यार कितले आसचे? हांव सगळ्यांक विचारता. हांव प्रश्न सुरवात तुजे वेल्यान करता. येता तुमचे वांगडा येता. सांग. म्हाका दिसता एक 6 आमदार भरपूर जाय. खूब माथ्या वेल्यान गेले. भरपूर जाले. राज्य चलोवपाक 40 तो म्हणटा की सद्याक तुम्ही सुरवातीक 40 आमदारां भितर बहुमत घेयात आणि मागीर 40ांचे सचेर हाडात आणि सचेर कॉन्टेस्ट करपाचो विचार करात. पट्टा वाल्मिकी. आज आमचे मिनिस्टरूच 12 ते 14 जाल्या म्हणून 6 फक्त आमदार करूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिशियन्सूच आंदोलन करपाक भायर सरतले. तो प्रॉब्लेम जाला. कितें दिसता की ही असले जे बदल आसात किंवा जे धोरणात्मक निर्णय जो तो म्हणटा सूर्य ते घेवपा भितर कित्याक पॉलिटिकल क्लास कमी पडटा? ना बिकॉज कितें जालां म्हळ्यार पॉलिटिक्स हॅज बिकम अ करियर. म्हळ्यार 5 वर्सां खातीर येवजिना ते. जल्मभर आपूण पॉलिटिक्स करतले, आपल्याक त्या जल्मभर त्या पॉलिटिक्सान आपल्याक वाचपाक जाय म्हणून दे फियर हार्ड डिसिजन्स दॅट मायट एलिनेट सम वोट बँक्स. म्हाका खरें दिसता की जशें आर्मीचे आमचे शॉर्ट सर्वीस कमिशन बी आसा पळय तशें एक पॉलिटिक्सान शॉर्ट सर्वीस कमिशन सगळे 35 वर्साचे कमी जे लोकांक आसा तांकां कंपल्सरी गव्हर्मेंटान 5 वर्सांक कामाक लावंक जाय आनी अशें दे शूड हॅव दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिस्टम एंड फॉर गव्हर्नन्स अशें म्हाका दिसता. आनी आम आदमी पार्टीन तशें खूब सामके अशे वेगळे वेगळे आयडियाज काडून जे ताणें प्रचार केला आनी त्या प्रचारान मागीर जिखल्या. इट इज व्हेरी कमेंडेबल. जशें आतां तांचे लोक रिस्पॉन्स दितात अशें जेन्ना वेगळीं चिंततात तेन्ना लोक रिस्पॉन्स दितात. एब्सोल्युटली. थंय वोट बँक लागनात. इट गोज अक्रॉस वोट बँक्स. करेक्ट करेक्ट. नागेश बाब कितले आमदार जाय? न्ही पयलीं दीस कित्याक गोंयांत 30 आशिल्ले, 28 आशिल्ले, हय 2 आशिल्ले ते दमण दिवाचे. आमचे मतदारसंघ इतले ल्हान जाल्यात मातशे व्हड पंचायती आसतात तशें कशें दिसतात ते. म्हणजे समज 2 कॅन्डिडेट रावले, 60-70% मतदान जालें, 12,000 वोट्स पडले, 3,000 3,500 वोट पडिल्लो मनीस निवडून येवंक शकता. हे मतदारसंघ खूब ल्हान जाल्ले आसात. कितले जाय तुमकां कितें दिसता? कितले आसचे ते वाडोवपाचेच न्ही, आशिल्ले तितले दवरपाचे ते. 30 आशिल्ले तितले दवर अरे जाय न्ही. असेंब्ली म्हणटा ती जायच पडटा कारण तुका नाल्यार तूं मिनिस्ट्री कशी घडयतलो हें कशें घडयतलो ताका जायत न्ही तें. पूण हे जे पळय जे आमदार आसात की 30 आसचे कितें आसचे इतलेच आसपाक जाय आशिल्ले. तितले मातशे आनी इल्लेशे उत्साही जावन वाडोवपाची गरज नाशिल्ली. नाशिल्ली गरज नाशिल्ली. ही आमची ही परतून हांगा पॉलिटिशियन राजकारण्याची स्वार्थ हो. आमकां इल्लेशे 4 लोक आमगे चड घुसोवपाक मेळटात काय कित्याक म्हणून म्हणटा ताका लागून हो प्रश्न निर्माण जाला. पूण प्रॉब्लेम कितें जाणा तूं गोंय हें इतलें ल्हान आसा. हांव आनी एक म्हत्वाचो कदाचीत तुमकां सगळ्यांक तो मान्य जावचो ना. आमचो एक मुवमेंट आसा की गोंय जें आसा तें इल्लें एक्सपांड जावपाची गरज. एक्सपांड म्हणजे गोंयचे भोंवतणी तुम्ही आमदार कमी करपा वाट्याचे राज्य व्हड करपाक. ना राज्य कित्याक व्हड करूंक जाय. राज्य व्हड करून आमदार इल्लेशे तांकां मागीर मतदारांची संख्या जी आसा प्रत्येक मतदारसंघात ती संख्या चड जातली. आतां हे गोश्टीक लोक तयार जावचे नात. कारण कितें जालां आमकां गोंयकारांक दुसरो मनीस नाका, मडगांवच्या कोमांतल्या मनशाक आकेचो मनीस नाका अशी परिस्थिती गोंयांत आसा. अशी मेंटेलिटी आमची. पूण त्या खातीर भाशीक आदाराचेर सुद्दां गोंय मोठें करूं येता. पूण हें घेवपाक एक बोल्ड डिसिजन घेवपाक तशी लिडरशीप आमचे कडेन आसपाक जाय. ती लिडरशीप आमचे कडेन अजून पर्यंत ना. ना आनी त्या रोखडेच भितर ना ते उलयनाका म्हणटात ते उलयनाका. सिनारी बाब कितले तुमकां कितें दिसता कितले आमदार आसचे? 40 आसले म्हणून कांयच हरकत ना. पण कितें जाय हे मिनिस्टरांचेर कंट्रोल ना किंवा कांय ना. ते आपल्या गांवांतले विलेजांतले सुद्दां प्रॉब्लेम जाणा नकळो. आतां तुमी मयेचीच गोश्ट घेया. ते बाबडे थंयसर मरतात, हें करतात, सत्याग्रह करतात, कितलो त्याग केलो तांणी. आनी हांव तुमकां सांगता हांव खूब कडेन एज्युकेशनां हँडल केल्या गोंयांय केल्या म्हाका दिसता कोण वळखता. तर इतलें करून इतले सनदशीर मार्गान शांततेन करून कोणाचेच कानार पडना. खंयचो MLA उठून सांगता तांकां ताबडतोब जस्टीस दिया म्हणून. कित्याक
आणि साधी गोष्ट